नमस्कार पोळे प्रुडंट खबरो। तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री AIADMK मुखेली जयललिता विलीन। निमणे दर्शन निमणे संस्काराक लोकांचो दर्या। देशभरांतल्या नारगां तामिळनाडूत 7 दीस दुखवटो। बीजेपी मोगो युती उरतलीच म्हूण खात्रीना। 8-10 दिसांत मोगोच्यो निर्णायक हालचाली। दीपकाचो कॅम्प म्हणटा तो मंत्रीपद सोडटा। सुदीन सायलंट। वेलिंगकाराचे राजकीय उलथापालतीचे शिनार। सध्याचे इलेक्शन सर्वेचेर विश्वास दवरूं नाकात। 8 दिसांत गोंयांत मोठे राजकीय बदल। सुभाष वेलिंगकाराचे पणजे मंचाचे युवा मेळाव्यांत संकेत। बीजेपीक खरो धाडपाचो निर्धार। कमर्शियल टॅक्स सर्क्युलरा उपरांत शिक्षण खात्याचे कॅशलेस सर्क्युलर। सरकारी एडेड नॉन एडेड संस्थांक निर्देश। मुख्यमंत्री आता म्हणटा कमर्शियल टॅक्साचो कॅशलेस सर्क्युलर कंपल्शन न्ही। आणि सनबर्न सरकाराक पुलीस बंदोबस्त ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचेर देणे रक्कम कोर्टात डेपॉझिट करूंक ना तयार। कंपनी म्हणटा आदल्या 5 कोटींतल्यान ऍडजस्ट करची। हायकोर्टा मुखार स्पश्ट। तामिळनाडूची अम्मा विलीन। मुख्यमंत्री आदली फिल्म एक्ट्रेस AIADMKची मुखेली जयललिताचेर लाखांनी चाहत्याच्या हजेरेंत निमणे संस्कार जाले। फाटले 75 दीस तिचे मरणाकडेन झूज राती अपोलोत सोंपले। प्रधानमंत्री मोदी ते फिल्म सृश्टींतले स्टार धरून देशभरांतल्या फुडाऱ्यांनी तिका आर्गां ओंपली। निमणे विधीत लोकांचो दर्या भरलो। अम्माचो विश्वासू पनीरसेल्वम नवो मुख्यमंत्री। तामिळनाडूत 7 दीस दुखवटो। She will go down in the history as a real revolutionary leader. Here people call her fondly as Purachi Talaivi. But even otherwise also, I personally consider that she has really brought a revolution in the politics. I appeal to the people of Tamil Nadu to maintain calm and peace and see that the tributes are paid in a dignified manner. Affectionately call as Amma. She was an embodiment of women's empowerment and filled with indefatigable spirit. Her passing away has caused an irreparable loss to the nation in general and to Tamil Nadu in particular. She created her own brand Amma politics, that which connects to the poor, and this time, the Tamil Nadu seesaw, once DMK, once ADMK, this time she broke that, and like MGR, she won continuously for the second term. This she did despite her health issues. Even during elections, I have seen her campaigning, and she fought it valiantly. She was a fighter. I am deeply sad at the sad demise of Jayalalitha ji. I knew her for all these years. She is a fighter. Until the last moment, she fought against the cruelty of disease and sufferings
All other battles she won. But perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. इस देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी और उनके न रहने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है इस तमिलनाडु की राजनीति में विशेष रूप से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साधारण 3-1 महिने इंग्लिश दीर्घ आधार त्यो तसो समाजापासून पयसूच आसल्यो। राजकीय जीवनात आपलो एक वेगळो प्रभाव वेगळो ठसो असो ताणें निर्माण केल्लो। तुका सगळ्यांक केन्ना तरी वचूंकूच जाय। तिचें निधन जालें त्यामुळे एक राजकीय प्रभावी व्यक्तिमत्वाचो अंत जालो। तांच्या आत्म्याक शांती मेळची इतलेंच हांव भगवंता कडेन प्रार्थना करतां। बीजेपी मोगो युती उरतलीच म्हूण शाश्वती ना। सुत्रां सांगता ते प्रमाण फुडल्या 8-10 दिसांत मोगोच्यो निर्णायक हालचाली आसात। दीपक ढवळीकार मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरून मंचाच्या माचयेर उबो रावतलो म्हूण ताचो कॅम्प सांगता। सुदिनाचेरूय प्रेशर आसा, मात तो सध्या सायलंट रावला। फुडल्या 8-10 दिसांत राजकीय उलथापालत जातली म्हूण वेलिंगकार जाहीर संकेत दिवन मेकळो जाला। पळयात रिपोर्ट। मोगोच्या सेंट्रल कमिटीची शेनवारा खंय मिटींग जावपाची आसा। युती दवरप काय ना, सरकारांतल्यान आतांच भायर सरप काय ना ताचेर मिटींगेत निर्णय जातलो म्हूण समितीचे मेंबर सांगतात। दीपक ढवळीकार पुताच्या लग्नाक बिजी उरिल्ल्यान ही मिटींग शेनवार मेरेन फुडें धुकल्ली। मात प्रुडंटाक मगोच्याच कॅम्पांतल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण मगोचो एजेंडा वेगळोच आसा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दीपक ढवळीकार खंय फुडल्या 8-10 दिसांत मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवंक शकता। उपरांत तो भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाच्या माचयेर उबो रावंक मेकळो, सरकाराचेर चडाई मारपाक मेकळो। उपरांत सुदीन सरकारांतलो प्रेशर नेमको कसो हँडल करतलो ताचें निश्चित ना। तो मेरेन इलेक्शन कोड लागतलो म्हूण अदमास। ह्या सगळ्या प्रकाराची पूर्वकल्पना सुभाष वेलिंगकारान मंगळारा पणजे युवा मेळाव्यात जाहीर दिली। आणि म्हाका दुबाव ना की हे सगळें जातलें म्हूण, चित्र पालटतलें म्हूण। हे सगळे सर्वे पॉलिटिकल एनालिसिस जे आसा ते हांव सांगता आतां, संकेत दिता, गौप्यस्फोट करिना। पण 8 दिसाच्या भितर सगळ्या वर्तमानपत्रांचे राजकीय विश्लेषणाचे संकेत बदलपाचे आसा हे हांव खात्रीपूर्वक सांगता। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ देअर डाउनफॉल। हे भारतीय जनता पार्टीचे मद मारिल्ले सरकार जे आसा, मातृद्रोह करणारे सरकार जे आसा, ताजो विनाश अटळ आसा। मगोच्या निर्णयाचेर शेनवारा सेंट्रल समितीच्या बसकेत शिक्कामोर्तब जातले म्हूण मगोतली सुत्रां सांगतात। मात प्रकरण युती तुटपा मेरेन ताणटले काय ना ताचेर अजून कांयच निश्चित ना। मगो 2 वाड्यार कसरत करता काय एका वाड्यार ते सगळें सुदिनाचेर। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। कमर्शियल टॅक्स खात्याचे सर्क्युलरा उपरांत शिक्षण खात्यानय शिक्षणीक संस्थांक कॅशलेस वेव्हाराचो सर्क्युलर काढला। सरकारी शिक्षण संस्था, एडेड आणि नॉन एडेड शिक्षण संस्थांनी अर्थीक व्यवहार कॅशलेस करचो म्हूण सर्क्युलरांत स्पश्ट म्हणलां। मात कमर्शियल टॅक्साचो इतलो फास्ट कॅशलेस वचपाचो सर्क्युलर काय बीजेपी वाल्यांकच मानवल्लो ना। मुख्यमंत्री आतां म्हणटात सर्क्युलर खंय कंपल्शन न्ही। 31 डिसेंबर मेरेन सरकारी कारभार कॅशलेस करूंक खाती कामाक लागल्यात। कमर्शियल टॅक्स खात्यान सर्क्युलर काढून पयलो बॉम्ब घालो। आता शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काढला। शिक्षक, भुरगीं आणि पालकांनी सगळ्या तरेचे अर्थीक व्यवहार कॅशलेस करचे म्हूण सर्क्युलरांत म्हटलां। सर्क्युलर सगळ्या सरकारी, एडेड आणि नॉन एडेड सगळ्या शिक्षण संस्थांच्या मॅनेजमेंटाक लागू। कमर्शियल खात्यान कांय दिसा पयलीं कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनां करची म्हूण सर्क्युलर काडिल्लो। ती अपील कंपल्शन न्ही म्हूण आता मुख्यमंत्री सांगता। इट इज एन अपील, वयरूच अपील म्हटलेलें आसा।
हांव जाय जाल्यार आज तेजें क्लॅरिफिकेशन परत दिवपाक लायता. पूण म्हाका जेणे प्रेसान केन्ना तरी विचारलां काल पयर खंय हांवें सांगलां की आमी 100% कॅशलेस न्हय तर लेस कॅश. आनी गोव्या सारकें लिटरेट राज्य जें आसा, ज्या राज्यांत लिटरसी बरी आसा, IT क्षेत्रांत हँडल करणारे सगळे हांगासरले लोक आसात आनी त्यामुळे वी कॅन डू इट. पूण तेचो अर्थ कोणी तरी 31 मार्च 31 डिसेंबर पर्यंत जावंकूच जाय. नाजाल्यार ट्रेडर्स किंवा वेपारी किंवा दुकानवाले, गाडेवाले, बारीक दुकानवाले हांचेर आमी कारवाई करतले अशें निश्चित ना. बीजेपीतल्याच कांय जाणांक हे कमर्शियल टॅक्साचे सर्क्युलर मानवल्ले ना. वेपाऱ्यांक खंय शिकपाक वेळ जाय, तो मेरेन सर्क्युलर फाटी घेवचे म्हूण दामू उलयता. ह्या प्रक्रियेक वेळ लागतलो. काही अति उत्साहाक लागून अधिकाऱ्यांच्या किंवा ज्या प्रमाणे तारीख दिवन की 31 डिसेंबर पयलीं सगळ्यांनी ते रजिस्टर करूंक जाय आनी त्याच बरोबर सगळे ट्रेडर्सां खातीर जे नोटिफिकेशन गॅझेटाक जे आयिल्लें आसा तें विड्रॉ करचें हाची मागणी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा. आमी व्यापाऱ्यांक अवेरनेस करपाक जाय, व्यापाऱ्यांक आमी ते शिकोवपाक जाय, तांचे कडेन वचून ही प्रक्रिया तांकां उपलब्ध करून दिवपाक जाय आनी हाका मातसो वेळ लागतलो. घाई गडबडीन घिसाड घाईन तें करपा खातीर जें 10 दिसां भितर हें सगळें करचें, मागीर वचून तें वॅट रजिस्ट्रेशन कर आनी त्या बरोबर POs प्रत्येकानी बसयले, प्रत्येकानी आपआपलें हें करचें. ह्या निर्णयान भितर व्यापाऱ्यां भितर एक प्रकारचो असंतोशीक जावं येता आनी कारण तितलें कटकटीचें आसा. 31 डिसेंबर मेरेन गोवा कॅशलेस करपाचें मिशन सरकार चालीक लायता म्हणल्यार 4 दिसांत कॅशलेस आशिल्ले ते लेस कॅश जाले. मार्केट आनी पसरकरांचो बँकांक बरो रिस्पॉन्स आयलो ना. कमर्शियल टॅक्साच्या सर्क्युलराचेर बिझनेस कम्युनिटी अटॅकिंग गेली. आतां शिक्षण खात्याचो सर्क्युलर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक ब्रेक.